आसा हे ऑलरेडी वी हॅव प्लॅन्ड. सो केसीस येना फुडें व्हरपाचे कार्यक्रम सुरू जातलो. टेनन्सी केसीस रिवर्ट जावच्यो हो डिमांड लोकांचोच आशिल्लो. हाज्या खातीर लास्ट 2 वर्सां जी झटपट आशिल्ली 3 वर्सां ताजे सरकारान मानून ते बील पास करून वी पास दॅट बील इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर कॉमन पीपल. सो सर्वसाधारण मनशाक न्याय मेळचो आनी सारके टायम बाउंड मेळचो 3 वर्सान मेळचो. हे हाज्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाय हाजे ऑलरेडी आमी स्टार्ट केल्लें आसा. कितले एक्स्ट्रा मामलेदार बीन आपण सद्याचे आतां मामलेदार न्यू रिक्रुटमेंट इज इन द प्रोसेस. पूण ते करता आसतना प्रेझेंट मामलेदार विथ अ डेडिकेटेड वन मामलेदार फॉर दीस टेंडन्सी म्युटेशन एंड मुणकारील केसीस ऑन अ स्पेशल कोर्ट ऑन सॅटर्डे वील बी टेकन अप फॉर फास्टर डिस्पोजल. सो लास्ट 6 म्हयने तुमी पळयलो जाल्यार सरकारान कित्याक सीएमाचें एक आशिल्लें की लेट अस गिव अ गुड गव्हर्नन्स. सो ऑन दॅट बेज वी हॅव वर्कड आउट अ वे विच वी आर एक्चुअली रनिंग इट इन अ नायस मॅनर. आतां वी आर ऑल्सो इजिंग लॉट ऑफ थिंग्स जशे म्युटेशन केसीस आमी एमेंड करून वी हॅव इज्ड म्युटेशन प्रोसेस. म्हाका दिसता ह्या 15-20 दिसां भितर पार्टिशन प्रोसेसूय स्ट्रीमलायन जातलो. पयलें जाल्यार मामलेदार जाल्यार हॅज टू हॅव अ क्वॉलिफिकेशन ऑफ विथ अ लिगल बॅकग्राउंड LLB एंड इट इज रिक्वायर्ड. आज तुका नॉट ओनली मामलेदार द प्रिवियस AK सुद्दां यू नीड टू एन्श्योर दॅट द लेवल ऑफ पीपल इन एज्युकेशन इज मच मोर दॅन वॉट इट वॉज बिफोर. सो थोड्यो गोष्टी ह्या येता त्या दिसांनी स्लोली सीएमा कडेन उलोवन वी वील पुट इट इन अ प्रॉपर थिंग. बट गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस एंड टू रायट नाव एन्श्योर इज वी नीड टू गिव्ह द रायट पीपल ऑन द रायट जॉब. that is RR naka. We are talking about Mamledars to give justice on this particular way. So the Mamledars which will be appointed here will be duly appointed in a manner that they are fit to take up these cases and ensure delivery and proper justice. But they will be of LLB or just promotee also. LLB astale promotee with experience is as good as LLB also. Lot of people over the years have got फुडले तुका उत्तर देता फुडलें फुडें कितें प्लॅन आसता. पॉलिसी ऑलरेडी आयिल्ली आसा. इट्स ऑलरेडी गॉन ऑनलायन. ओन्ली इम्प्लिमेंटेशनाक जे नेसेसरी जाय स्टार्टअप सेल ताका CEO बाकीचो नेसेसरी स्टाफ GITDC जे कॉर्पोरेशन फॉर्म केला विच वील बी इम्प्लिमेंटींग दीस पॉलिसी ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड नेसेसरी स्टाफ दीस ऑल हॅज ऑलरेडी बीन देर. मुख्यमंत्र्या कडेन ऑलरेडी आसा ह्यो गजाली. आय थिंक इन दीस टू कम वी वील एन्श्योर दॅट दीस इज इन प्लेस. थोडो टायम जाय पडटलो की वी आर डुईंग इट व्हेरी ज्युडिशियसली. इट इज नॉट ओन्ली शोकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. गोंयकारांक सारके ताजो एक सपोर्ट मेळचो हें धोरण दवरून आमी फुडें आसा. सो सुरवातीक एखादी मातसो आमकां वी आर गोईंग थ्रू अ फेज वेर वी नीड टू फायट स्मॉल हर्डल्स. But we know that the smooth ride will be there for our Goan people who are that policy will give them a backup which was never before. Policy is in tune. ती तांकां जाय आशिल्ली ती बरी सुंदरशी पॉलिसी आसा तुमी पळयल्या. Implementation we 100% we are ensuring that, but we need the right people in the right location and the place, which we will see that within the next 1.5-2 months we need to start the policy.